रस्त्याचे काम चालू आसा 1 वर्साकून चड जालें आतां फेस वायज करता म्हणिल्लें पयलीं सांगलें पास सिस्टम दितले पास इश्यू केले पळय जाल्यार जनरल पब्लीक सगळे ओल्ड गोवा ते फोंडे सगळे रस्ते अशे लोक अशेच वता पास सिस्टम बीन कांय ना फेलियर जे कितें प्लॅनिंग केल्लें ताजें अजिबात प्लॅनिंग खंय दवरूंक ना कोण हांगा विचारल्यार काय सारकें सांगना रस्ते परत रिनोवेट केले तांकां खड्डे पडल्या भितर वता कोणाक विचारल्यार कोण सांगना आमी वचपाचें कोणा कडेन तुम्ही कंप्लेन बी फायल केल्या कोणाचेर आमी डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्ली रस्त्या खातीर हांवें घातिल्ली रस्ते करून घेया चवथी पयली आणि लुकिंग एट द लोक जे पडटा रस्त्यांचेर त्या प्रमाणे पण तेय दुर्लक्ष केल्ले आसा थंय कोणी काय इश्यूज हातान घेतिल्ले आनी कोण पळोवपाक सुद्दां येवना आमकां आमदार येयल्लो आमदार बिमदार कोण येवना खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे कोणूच कन्सर्न येवना पण आमदारा कडेन हो इश्यू खबर आसा आमदारान सांगला आपूण आय हॅव टेकन दीस अप इश्यू पण टेकन अप दीस इश्यू पण हांगा काय जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा आमचो प्लॅन आसा सध्या आमी एक रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें आसा आनी हे आता फक्त तुमकां एक बारीक संख्या दिसता फुडें फुडें ही संख्या खूप वाडपाची आसा कित्याक प्रत्येक घराचो इश्यू जावन आसा तुमची एक हितून पयलीं वर्क स्टार्ट जावचे आदी हितून म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशनाक मिटींग जाल्ली सो आतां जेन्ना मिटींग जाली पळय तेन्ना तुमचे जायते सिटीजन आसल्यात तुमच्या सिटीजनाक ताका सपोर्ट केल्लो सपोर्ट कसो केल्लो सपोर्ट केल्लो इश्यू बेस्ड सपोर्ट ताणें सांगिल्लें की बाबा पार्ट वायज पार्ट करता म्हणून आनी रोड सदांच ओपन दवरतलो म्हणून हे ताणें कितें केलें प्लॅनिंग नासतना काम सुरू केलां मार्च आनी एप्रील म्हयन्यात म्हणून रस्ते फोडटा हांकां मात्तूय कसले प्लॅनिंग करता कसले कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा मार्च आनी एप्रिलान जेन्ना रस्ते फोडटा तुजें रिस्टोरेशन मेन जातलें हांकां खबर आशिल्लें तो संजीव तोंडरेडी फक्त आपली तोंडाची बाफ काडटा आयज ताका घरा धाडला हांच्यांनी कित्याक धाडला हे स्मार्ट सिटी जाला म्हणटा ते करप्शनाचो अड्डो आनी हे करप्शनान फसले आमी सिटीजन हांगा हांच्यांनी कांयच केल्लें ना हे रस्ते तुमी पळयात तुमीच वता मरे ह्या रस्त्या वयल्यान तुमकां कळूंक जाय रस्त्याची कितें परिस्थिती हे मोटरसायकलवाले तांची भेण आनी फाट्यो गेल्यो मरे ह्या कारणा खातीर तो आमदार आनी मंत्री सगळे न्हिदले हांगा कोणाकूच पडिल्ले ना मरूंक ना फाटीं तुमकांच खबर ना ते वर्कर मेले ते आनी बाकीचे लोक तुमी पडपाक रावल्या एक्सिडेंट जावनाले लोक पडपाक रावल्या प्रश्न म्हटल्यार मेजर एक्सिडेंट जावना म्हणटा तुका दिसता मेजर एक्सिडेंट जावपाक जाय तो पर्यंत आमी न्हिदून रावपाक जाय मेजर एक्सिडेंट जावच्या पयलींच आज आमी भायर सरल्या जावपाचे खूप चान्सीस नाही तो वयलो हायवेचेर कशे लोक मरपाक लागले तेन्ना तो हायवे केला म्हणून हांगा रायबंदान कितें जावं जाय मागीर ते सारकें करतले काय म्हणून हायवेचो बंद पडिल्लो जेन्ना ते लोक रस्त्यार आयले तेन्ना हायवेचें काम सुरू जालां म्हटल्यार आतां हेच करचें पडटलें कामां जायना जाल्यार रस्त्यार येवपाचें स्लो आहा थंयसर ट्रॅफिक जाम सदांच जाता ताजो तुमकां लोकांक त्रास जाता जातलोच न्ही वयर रोड कोण रावता तांकां सगळ्यांक तो त्रास जाता बांदर इज कनेक्टेड ऑल अराउंड भायल्यान रस्ते आसा भितरल्यान सगळे वटेन आसा सो त्या सायडीच्या लोकांक त्रास जाता ह्या सायडीक लोकांक त्रास जाता बेजिकली हे त्रास सगळ्यांक जाता पयलीं संजीत रॉड्रिग्जाक हांगा पयल्लो सगळे लोक असले हांगासर आयज आसा पळय ते त्याय वेळार असले 2023 ऑक्टोबर दिवाळेची फेरीबोट आसा थंय आमी एक मिटींग घेतलेली थंय एक्झॅक्ट सारखे जे डिटेल टोपोग्राफिकल प्रॉब्लेम्स आसा बाकी सगळे प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते आमी एक्सप्लेन केल्ले की अशें जावपाक जाय इंटरनल रोड्स जावपाक जाय अल्टरनेट रोड्स जशे पणजे आसा पळय तशें हांगासर आमकां अल्टरनेट रोड्स ना हो एकूच रोड आसा तो पाड पडलो जाल्यार आमचे पाड पडले तशी सिच्युएशन आसा सो आज जर तुमी पळयलें 15 दीस पयलीं हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन्स दिल्ले की 15 दिसा भितर सगळीं कामां जावपाक जाय रायबंदचो रोड गेले 1 वर्स ह्याच सिच्युएशनान आसा खड्डे पडला खड्डे जर खड्डे पुरोवपाचें सोल्युशन तेंचें एकूच आसता PCC घालतले हेजेर आनी हे करतले लेवल करतले एक दीस सुद्दां ते सारखे उरता केल्ले तेंचें काम जाल्यार तुमी पळोवचें त्या दिसा ज्या दिसा सिमेंट घालता पळय फूल हांगासर धूळ जाल्ली आसता सकाळी 7 हांव गाडी धुवंक जर गेलो स्कुटर म्हाजी 9 पर्यंत ती लोळली आसता परती इतली धूळ जाता हांगासर एअर पोल्युशन लेवल इतलो जाला लंग कॅन्सर जावपाचें आसा अशें डॉक्टरांचे थोडे हे आसा ओपिनियन आसा दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली कारण कितें आसा हांगासर टेम्पररी हे काम करता पूण आमकां प्रॉब्लेम जाता ते लॉंग टर्म प्रॉब्लेम जातले इवन आतां जर तुमी कान पळयले कान म्हणजे ड्रेनेज सिस्टम आमची पोर्तुगीज टायमा वयली आसली ते कान आमी पयलीं म्हणटाले पळय ते व्हडले आसले खूब उदक वयताले पळय ते डायरेक्ट केन्नाच हांगासर फ्लडींग बी कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना तुमी जाणटे हांगा सगळे आसा तांकां विचारपाक शकता केन्नाच रोडाचेर उदक येयल्लें आमी पळोवंक ना आज ती ड्रेनेज सिस्टम सगळी कॉलेप्स जाला डिस्ट्रॉय करून उडयला आनी ती परती रिपेर करपाची तांकां हेच ना मानसिकताच ना तेंची हांकां टायम दिता 2 आठवड्याचो दुसरें
स्मार्ट सिटीक आणि बाकीच्या ऑथॉरिटीजांकूय ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां एक सांगूंक सोदता की हांगा डेली उदक तुमी रस्त्यार घाला. पावस सोंपपाक पावलो, धुळीचो हांगा इश्यू जातलो. तुमी जर स्टेप्स हे 2 आठवड्या भितर घेना जाल्यार आमी रायबंदरा बंद कशें करपाचें तें तुमकां दाखयता फुडें. दीस इज अ क्लियर वॉर्निंग फॉर देम. दीस इज अ सिम्बॉलीक प्रोटेस्ट टुडे. तुमकां शिटोवपाक की बाबा आमी कितें करूंक शकता तें. इनफ इज इनफ. बेटर कम ऑन द रोड और फॉल बाय द वे साइड. दिस इज अ सिंपल इंडिकेशन टू द स्मार्ट सिटी गायड. स्पीडाचो पळयत जाल्यार 2 आठवड्यात जाय तसो दिसना. तुमकां जाय तांकां जाय जाल्यार ते कितें करूंक शकता. 2 आठवड्यान तांकां ते बेसिक रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको करूंक शकता. वो धुळीचो इश्यू तो सॉल्व करूंक शकता. हांव म्हणना ते सारखे टार रोड कर म्हणून. बेसिक रोड सारखे करा. आणि दुसरो वो धुळीचो इश्यू वो बेसिक मेजर इश्यू जावपाक जाता फुडल्या काही दिसांक. कित्याक वत पडपाक सुरू जालें, पावस गेलो. आयज सुद्दां तुका बरें दिसता कित्याक आयज सकाळी फुडें पावस पडला म्हणून धूळ ना. कित्याक धुळीचो इश्यू हो मेजर इश्यू जातलो. तांच्यांनी कितें तरी करूंक जाय. फाटीं पणजे जशें ते उदक मारताले तशें हांगा उदक मारपाक तांच्यांनी सुरू करूंकूच जाय. सो टेम्पररी उदक मारले, रस्ते केले तर तुम्ही 30 तारखे प्रोटेस्ट करतले. कितें टेम्पररी मागीर रस्तो करून दिलो. टेम्पररी रस्तो करून दिलो तातूंत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. टेम्पररी 30 तारखे प्रोटेस्ट करतले काय म्हणतात. समज जर जर कांयच कळना ताची स्पीड पळोवया न्ही. 2 आठवड्यान कितें करता ते. 2 आठवड्यान कितें करता तांची स्पीड पळोवया न्ही. तांची कितले सिरियस आसा ते. जर एक्शन घेऊन आले डेफिनेटली प्रोटेस्ट करतले. कित्याक आमचे कडेन आनी काय ऑप्शन उरिल्ले ना. हो एक लास्ट ऑप्शन. कित्याक रस्त्यार येवप आनी हेच्या फुडें आनी काय करूंक शकना आमी. सो रस्तो ब्लॉक करचो पडटलो आनी बाकीचे कितें आहा तें करचें. आनी ह्या खातीर आमी खंयच्या एक्शनाचेर वचपाक आमी तयार आसा. पावसान जर तुमी शिमीट हाडून घालूंक शकता, भर पावसान जाल्यार आतां कडकडीत वत पडला तेन्ना शिमीट घालूंक शकना. Just putting that morass, which is not helping at all. It is creating all the more inconvenience to the people, and people are going through major problems like allergies and asthma patients. A lot of problems are going on with the people. Hospital will be informed. The phase-wise work will be going on. Do you think the phase-wise work is going on? Phase-wise work is not going on. That was told to us, but no, it is not going on. They start the work somewhere, then they leave that, and they go to another place. So, this is what is going on. If they had done phase-wise, everything would be in order. Yeah, but that is not done. So when the work is started, nobody has taken the proper responsibility of the work. Yes, I would say that the proper responsibility is not taken. They have done a lot of things here in Rwanda, a lot of development, as in you can see the footpaths. But those footpaths also, the drainages are not built properly. They are very low, as a result of which water gets choked up. This monsoons we did have a lot of problems. जाल्यार सीएम हे तळे कशें आसले आमचे रायबंदरा साहेब उदकाचे तळे आसता ते आमचे फोंडून हांगा गटर केला. आनी हो इश्यू जो आहा पळय तो आमी ह्यान पयलीं जेन्ना हांगासर फोंडेच्या पयलीं उदक काडलेलो पळय तोच इश्यू परत काडीत कोण आयकना आमचे. तुम्ही जरी काढा आणि पुढे आवाज करा. विचारा सांगता कितें जाला. दुल्लो खाता कित्याक मुरास घातला पळय तो सुकतुकूच मुरासूच जाला. शिमीट दोन एक खारें उदक वापरता. खारें उदकान सगळे टँक केल्या. सर तुमचे प्रॉब्लेम कितें मुरास आहा काय होणके आहा? होणके आणि होणके बरोवन ते पावडर घाला पळय हितून दुल्लो. आणि हितून मेन म्हणजे कोण बाबूश मोन्सेरात एमएलए आमचो. आमी पणजेचे उलयना. पणजे आख्खे घट्टन जाल्ल्या पणजे आमी रायबंदचे उलयता. रायबंदरान कितें चल्लां आतां. इतली वर्स 1 वर्स जावन गेले अजूनय आमचे कोणे हांगा एप्रास मारून काडला दिसता हांवें तो परत एप्रास मारला फाटल्यान. आनी आवय बांगूय काबार जाले सगळ्यांचे घट्टन काडयो काबार घातले रस्ते. कदाचित आतां तो म्हणटा खड्डे पुरयले म्हणटा ते खड्डे पुराना. हो रायबंदचो तरी इश्यू कितें आहा तो पयलीं करून न्हय. आमी रायबंदकार रावले हांगासर सगळे जाणां. रायबंदचो इश्यू काबार करा. रस्तो करा. 31 डेडलायन दिला म्हणटा तो. सपोज फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येता हांगा रायबंदरान 1-2 दिसान सारको रस्तो सारको जातलो. प्रायम मिनिस्टर म्हाका दिसता हांव येवचो ना. ना तुम्ही आता म्हटले तुम्ही डिफरन्स म्हणटा व्हीआयपी आणि कॉमन मॅनाच्या हितून खूप डिफरन्स. व्हीआयपी आणि कॉमन मॅनाचो डिफरन्स विचारता न्हू भाई जाल्यार एक सांग म्हाका. व्हीआयपी मरतलो एक दीस तरी आनी कॉमन मॅनूय मरतलो. आयज आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता पळय हांगासरल्यान येवपाक वचपाक. स्कुलान वयतलो त्रास. फाल्यां एम्ब्युलन्स येतलेले त्रास. व्हीआयपी मरता आनी कॉमन मॅनू असोच मरतलो एक दीस. अरे हांगासर आतां कित्याक चल्ला हे करा न्हू. एक एमएलए आसा जर बाबूश मोन्सेरात जाल्यार हांव मागता तेजे कडेन हो रस्तो आमचो रायबंदचो करून दी.